दिवचल साखळे ह्या मेन रस्त्याचेर कारापूर तिस्क वाठारात जाल्ल्या एका भिरांकूळ अपघातात एका 21 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याचो बळी गेलो। हो भिरांकूळ अपघात सोमारा मध्यान रातच्या सुमार 1.5 वरांचेर घडिल्ल्याचें कळटा। ह्या भिरांकूळ अपघातात मरण आयिल्ल्या तरणाट्याचें नांव मोहम्मद आदिल हुबल्ली अशें आसा। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण GA04T9939 ह्या नंबराची बस कामगारांक घेवन साखळेच्यान दिवचले वटेन वताली। कारापूर तिस्क वाठारात एका वलताचेर पावतकीच फुडल्यान येवपी GA04J6053 ह्या नंबराचे TVS ज्युपिटर स्कूटरीक बसीचो नेटाचो धपको बसलो। ह्या धपक्या बराबर स्कूटर चलोवपी मोहम्मद आदिल हो तरणाटो रस्त्याचेर पडून गंभीर जखमी जालो। बेगोबेग ह्या तरणाट्याक उपचारा खातीर साखळेच्या सामाजीक हॉस्पिटलांत व्हेलो। थंयसरल्या दोतोरांनी ह्या तरणाट्याक मरण आयिल्ल्याचें जाहीर केलें। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण अपघातात जो तरणाटो मरण पावला तो तरणाटो मूळ कर्नाटकांतलो, मात तो विठ्ठलापूर साखळे वाठारांत रावतालो अशें कळटा। मरण आयिल्लो तरणाटो बाजारात भाजी विकपाचो धंदो करतालो अशें कळटा। ह्या दिवचल पुलिशेन ह्या अपघाताचो पंचनामो करून ह्या अपघाताक कारणीभूत आशिल्ल्या बसीचो ड्रायव्हर राहुल रोहिदास सावंत हाका अटक केली। ह्या अपघाताचो दिवचल पुलीस फुडलो तपास करतात। गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।